समजता न्ही. आनी दुसरें म्हणल्यार जे धंय आंगार जाता तिका वायट डिस्चार्ज जाता ते इन्फेक्शना खातीर जावपाक जाता. म्हजो एडवायस तुका मातशें तिका एक खंयच्या गायनोकॉलॉजिस्टा कडेन व्हर आनी तिका इन्फेक्शन आसा की ना ते दोतोराक पळोवनी आनी म्हूण तूं इन्फेक्शन आसा ते एका गुळयेन सोंपतलें तें. कांयच प्रॉब्लम मोठो व्हडलो ना. डॉक्टर खूप वेळा अशें पळयतात की बायलांक स्पेशली जे आंगार थंय ती रोखडी डॉक्टरा कडेन वचना. जशें तुमी सांगलें की हे जर योग्य डॉक्टरा कडेन गेले जाल्यार एका गुळयेनूच हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. म्हणजे देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. आनी ते खूब कॉमन आसता. दोय आंगार कितें आसता ते एक फंगल इन्फेक्शन आसता, ताका आमी कॅन्डिडियासीस म्हणटा. समजता न्ही. आनी हे चडशे बायलांकूच जाता. आनी म्हूण तूं ते इतले कॉमन आसा ते खंयच्या वेळार एक 5 बायलो घेतले तुवें रस्त्यार मेळ्ळी 5 बायलो नाल्यार एट रँडम नाल्यार खंयच्या कॉलेजीन 5 बायलो आहले खंयच्या ऑफिसान 5 बायलो आहले एकट्याक तरी तेन्ना खंयच्याय टायमार एक दोय आंगार जातलेच. समजता न्ही. इट इज सो कॉमन. इट इज व्हेरी कॉमन. आनी जे बायलो हू आर मॅरीड हू आर सेक्शुअली एक्टीव तांकां हे चडशे जाता. समजता न्ही. कित्याक कितें आसता विथ सेक्शुअल एक्टिविटी ते ट्रान्समीट जाता. ते घोवा कडेन वयता ट्रिटमेंट म्हूण तूं घेतलो मागीर परत संबंध दवरलो तेंच्यांनी परत रिइन्फेक्शन जाता. देखून जेन्ना काजारी बायलांनी ट्रिटमेंट घेतलो त्याच बरोबर तांच्या घोवांनी बी ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगला की जेन्ना अशा बायलांक ट्रिटमेंट घेतात म्हणजे धव्या आंगार तेन्ना दोनूय पार्टनर म्हणजे घोव आनी बायल दोगांयनी घेवप गरजेचें. नाजाल्यार कितें ताका तुमी सांगला ते हार्बर जावन थंय इन्फेक्शन उरतलें परत तुमकां मेळटलें आनी मागीर परत यू विल कीप ऑन सेइंग दॅट जायत रावता म्हणून. हय. आनी ह्याच खातीर चडशे बायलांक दिसता की वखदाचो इफेक्ट येना नाल्यार तांकां आनी कितें मोठें दुयेंस आसा. कांयच मोठें दुयेंस आसना. ते फक्त दोगूय पार्टनर जे आसता तांकां बरोबर ट्रीट करपाचें तितलेंच. डॉक्टर म्हाका सांगा आतां आमी थोडे वेळ PCODचे विशीं उलयताले. तुमी म्हटलें की वेट कंट्रोल करपाक जाय आनी बाकीचे म्हणजे लायफस्टायल हें आसा तातूंत मॉडिफिकेशन. म्हाका वेट एक्झॅक्टली हाव इट गेट्स को रिलेटेड विथ दीस म्हणजे पिरियडाचो ते वेटाचो कितें कारण खूब लोकांच्या लक्षांत येना आनी अननोविंगली ते कीप ऑन इटींग आनी जशें तुमी सांगलां की ती भुरगीं एक्टिविटीज कांयच ना तांचे फिजिकल एक्टिविटीज कांयच ना पिझ्झा म्हणा आयस्क्रीम म्हणा ह्या सगळें खावन तांकां आनी तुमी आतां एक सांगलें की शुगर कमी करा म्हणून. हाव यू को रिलेट ऑल दीस थिंग्स. आतां कितें आसता रिसर्चान दाखयला की जे बायलांक PCOD जाता त्या बायलांक शुगर मेटाबोलायज करपाक लो थ्रेशोल्ड आसता. म्हणजे तांकां ते जे इन्सुलीन आसता जे आमचे शुगर सेलांनी व्हरता ते तांकां थोडे रेजिस्टन्स आसता. म्हणजे तांकां इन्सुलीन रेजिस्टन्स आसता. म्हणजे इन्सुलीन आहा तांकां मात तो इन्सुलीन सारको चलना आनी तो इन्सुलीन सारको चलना म्हणून ती साखर सेलांनी सारकी पावना आनी ती साखर सेलांनी सारकी पावना म्हणून ते तांचे टोटल मेटाबॉलिझम ओवरीन चेंज जाता आनी त्याच खातीर तांकां ओव्युलेशन जावपाक खूब त्रास जाता. अच्छा. सो दॅट्स हाव म्हणजे हे शुगर कमी केलें आनी ताजें मेटाबॉलिझम सारकें जालें काय दीस प्रॉब्लेम गेट्स ट्रिटेड ऑटोमॅटिकली म्हणजे ताका वखद आनी अशें घेवचें पडना. आनी कितें आसता थोड्या फॅमिलीनी डायबेटीक इम्प्रिंटींग म्हणून आसता. म्हणजे घरान म्हूण तूं आवयक नाल्यार बापायक डायबिटीज आसा तांकां एक पेरंट आसल्यार 30% चान्स आसता भुरग्यांकूय जातली म्हणून मागीर. बरोबर. समजता न्ही. म्हूण तूं दोनूय पेरंट्साक डायबिटीज आसा जाल्यार 50% चान्स आसा ते भुरग्याक जातली म्हणून. आनी ह्याच खातीर कितें आसता जेन्ना कोणाक पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज आसता तांकां ते इन्सुलीन रेजिस्टन्स जाता ती दॅट इज अ व्हेरी अर्ली सायन दॅट यू मे हॅव द डेव्हलपमेंट ऑफ अ डायबिटीज लेटर ऑन इन लायफ. आनी ह्याच खातीर आमी ते एडवायस दिता वजन कमी करा साखर जे रिफायंड आसता ते कमी करा एक्सरसायज करा कित्याक एक्सरसायज इज वन ऑफ द बेस्ट मॅनिपुलेशन्स टू इम्प्रूव इन्सुलीन रेजिस्टन्स. अच्छा. आनी देखून ते गुळयो खावचे खातीर हांव सद्दां सांगता वजन कमी करा एक्सरसायज वाडया आनी गुळयांची गरज ना. बरोबर. आनी हे सगळे करपाक पयशेय लागना न्ही. करेक्ट. एब्सोल्युटली. इनफॅक्ट तुमचो सारको म्हणजे असो एडवायस जर ताणें फॉलो केला तांकां कारण खूब जाणां बायलांक मागीर ना ह्या डॉक्टर कडेन वचून बरें दिसना दुसऱ्या गायनेकॉलॉजिस्ट कडेन वता मागीर कोण तरी तांकां ना अमको आयुर्वेदीक आसा तो अमको होमिओपॅथीक आसा तो अमको अमक्या गांवांत आसा कोण झाड पालो दिता अशें करत करत एक कीप ऑन म्हणजे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हें चालूच आसता आनी तितल्या वर्सांनी तेंचें वजन वाडत वयता. वजन वाडत वता. सो बेसीक ट्रेजेडी इज हियर की इफ दे कंट्रोल द वेट हे फुडले मोमेंट सगळं कमी इनफॅक्ट तेंच्यांनी जर म्हणजे त्याच सगळ्या कडेन त्या दोतोरा कडेन वचून येवपाचें सगळें चलत किंवा धांवत जर रावली एवरी डे आय थिंक दॅट वील गिव बेटर रिजल्ट्स. सारकें. डॉक्टर आनीक तुमी अशें उदो म्हटलें की इनफर्टिलिटीचे आमी पळयता न्हय एक मेल फॅक्टर सुद्दां आसा न्हय ताचो एक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रिब्युशन आसा. ऑफन इन अवर फॅमिलीज जी डॉटर इन लॉ म्हणजे सून आसा किंवा कोण आसा म्हणजे लेडी तिचेर फोकस सगळ्यांचो आसता म्हणजे फॅमिलीचो पयलीं आसता हेका प्रॉब्लेम आसा अशें दिसता. सो हो जो इश्यू आसा ताचेर तुमी मातशें एक्सप्लेनेशन दियात आनी ताचो सिग्निफिकन्स कितें स्पेशल फ्रॉम मेल फॅक्टर मातशें थोडक्यान आमकां सांगात.
पयलीं म्हणपाक सांगता न्ही भुरगे जावपाक म्हणून दोग जाणां लागता घोव लागता बायल लागता समजता न्ही एकट्याचोच प्रॉब्लेम केन्नाच जावपाक शकना बरोबर आतां आमी कितें जेन्ना पेशंट असले आमचे कडेन येता आमी तांचे सगळे टेस्ट करता बरोबर टेस्ट करून आमकां अशें मेळ्ळें आसा की चडशीं ज्या लोक कपलांक भुरगीं जायना तातूंतलो प्रॉब्लेम 40% ऑफ द टायम्स बायलेकूच आसता घोव सारको आसता 40% ऑफ द टायम्स घोवाक आसता बायल सारकी आसता समजता आनी 20% ऑफ द टायम्स दोगांयकूय मातसो प्रॉब्लेम आसपाक शकता बरोबर म्हणचो तो कोणाचो एकट्याचो फॉल्ट बी केन्ना आसना आनी देखून आमी जे दोतोर आसता गायनोकॉलॉजिस्ट आसता जे इन्फर्टिलिटी ट्रीट करता आमी पयलीं म्हणून घोवाचें इन्वेस्टिगेशन्स करता कित्याक ताचें सोंपें ताची एकूच पयली टेस्ट आसता पळोवपाक ताचे म्हणटू धातू सारके आसा की ना ते समजता आनी जेन्ना हे टेस्ट केल्या आनी तो पेशंटाचो आमकां अशें दिसलें की टेस्ट सारको आसा तेन्नाच आमी बायलांचे टेस्ट फुडें स्टार्ट करपाक जाता मातशें इंटरप्ट करता एक फोन आयलो तो घेवया हॅलो हॅलो डॉक्टर हां डॉक्टर काय तर नावेली सन सालसेटी सन हां काय तर बाबी सर डॉक्टर म्हाका न्हू अशें करून इंटरकोर्स गेले न्हू अशें करून म्हाका स्कीन इन्फेक्शन जायत वर्स जालें आनी हांवें डॉक्टर दाखयलो न्ही डॉक्टर रिबेलो हॉस्पिटलान सो तो म्हणटा इन्फेक्शन म्हाका कायतान बाब मातशें आयकून घे प्रश्न जे आमचो जायचो तज्ञ दोतोर आसा तो गायनोकॉलॉजिस्ट आसा बायलांचे विशीं जे कितें प्रश्न आसात ते मातशें विचारल्यार बरें पडटलें आनी त्या दोतोराचें आमकां नांव सांगपाची गरज ना प्रश्न तो जर तुमचो आसा जाल्यार विचारात हरकत ना ओके पर कायतान बाब हॅलो डिस्कनेक्ट जालो अच्छा बेसिकली बरें डॉक्टर आतां तांचो प्रश्न मातसो वेगळ्या तरेन घेवया म्हणजे कायतानांचो बाबाचो प्रश्न एड्रेस जाला युजली बायलांची जी अशी म्हणजे फंगल इन्फेक्शन्स आसता स्कीन इन्फेक्शन ते कॉमन आसता स्पेशली बिकॉज तांचे पिरियड म्हणा किंवा ज्यो बाकीच्यो एक्टिविटीज आसता आनी बिकॉज ऑफ द गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स हाव यू एड्रेस दीस आनी इट इज क्वायट कॉमन कारण आनी ती खुबशे फावटी फुडें दोतोरा कडेन वचनात ती तशेंच टॉलरेट करता म्हणजे आंगार सोंसतात ते खूपच जालें काय मागीर कसली कसली जी टीव्हीचेर एड येतात ती सगळी लावन पळयतात आय वॉन्ट यू टू एड्रेस दीस इश्यू ना आतां ते कायतानाचोच पयलो एड्रेस करता हांव इश्यू कायतान बाबडो गेलो समजता न्ही आतां कितें आसता चडशे हांव तुका सांगतालो ते बायलांक धंयांगार जाता वजायनल कॅन्डिडियासीस म्हणटा ते आसता ते चडशे दादल्यांक जायना बरोबर मात अशें आसपा जाता की थोडे दादल्यांक डायबिटीज आसपा जाता नाल्यार तांकां इम्युनिटी तांची कशी काडणीक कमी आसपाक शकता आतां ह्या दादल्यांक अशें इन्फेक्शन बायलेकसून दादल्याक वचपा जाता आनी जे आमचो कायतान बाब सांगता म्हाका अशें दिसत की ताकाय ते अशें जावपा जाता जालें बरोबर डॉक्टर म्हाका एक आमकां प्रश्न आयलो तो घेवया हॅलो हॅलो दोतोर हां म्हाका थायरॉयडाचे आसा आनी कोलेस्टेरॉलाचे आसा ते कितें वखद तेका नाही थायरॉयडाच्या कोलेस्ट्रॉल पडटा तुजो पाळीचेर कितें संबंध आयला भुरगीं कितलीं आसा भुरगीं जाल्या जावना केदी आसा मातशें विस्कटोन सांगा न्हय भुरगीं आसा भुरगे 2 आहा म्हाका व्हडले आहा आनी थायरॉयडा खातीर तुमकां आनी अशें कितें प्रॉब्लेम असो आसा थायरॉयड भुरग्याची पिशवी काडलेली आहा म्हाजी ती कित्या खातीर काडिल्ली ते भुरग्याची पिशवी म्हाजी सूज येयली म्हणून बरें आसा पण मागीर तुमकां फक्त थायरॉयडाक कितें प्रॉब्लेम आसा तेचे विशीं मातशें कळल्यार बरें म्हाका थंडी जाता खोकली येता कितें थंड पिल्यार म्हाका पसना नाही पण तातूंत थायरॉयडाचो व्हडलो संबंध आसचो ना म्हाका खूब जिवाक त्रास जाता अशें गड्या बरें ओके डॉक्टर होच प्रश्न हांव मातसो तुमकां वेगळ्या पद्दतीन विचारता वॉट इज द कोरिलेशन ऑफ थायरॉयड इन अदर जनरल म्हणजे बाकीचे बायलां कारण खुबशे अर्लियर न्हय आमी थायरॉयड तितको फोकसच करनाशिल्ले पण आतां एवरी गायनेकॉलॉजिस्ट उऱ्यावर पेशंट जेन्ना येता वेदर फॉर इनफर्टिलिटी ट्रिटमेंट म्हणा किंवा आनी खंयचे बाकीचे अशे थोडे तेन्ना थायरॉयडाचो बरोच सिग्निफिकन्स आसा आमकां कोण जशें तुमी सांगलें की आतां आमचें तेजें डॉक्युमेंटेशन चड जाता म्हणजे आजकाल लॅब्स आसा वचत थंय आमी ते इन्वेस्टिगेशन करता आनी खुबशे फावटी बरेच फावटी आमकां थायरॉयड डिजॉर्डर्स किंवा एबनॉर्मलिटी दिसून येता वॉट यू वूड लायक टू से अबाउट दीस पयलीं म्हणल्यार थायरॉयडाचें कितें आसता थायरॉयड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शन्स इन आवर बॉडी समजता न्ही आतां थायरॉयडाचो प्रॉब्लम 2 गोश्टीचो आसता एक म्हणल्यार तुका थायरॉयड चड आसपाक शकता ताका आमी हायपोथायरॉयडिजम म्हणटा नाल्यार कमी आसपाक शकता ताका हायपोथायरॉयडिजम म्हणटा आतां चड आसल्यार एक टायपाची दुयेंसां जाता कमी आसल्यार दुसरे टायपाची दुयेंस आसता मात दोनूय डिजॉर्डर जे आसता ते बायलांचेर चड इफेक्ट जाता आतां थायरॉयडाचो प्रॉब्लम तुका आसत बायलेक आसत जाल्यार तिका पाळयेक प्रॉब्लम जावपाक शकता तिका भुरगीं जावपाक प्रॉब्लम जावपाक शकता म्हूण तूं भुरगीं प्रेग्नंट जाली ती प्रेग्नन्सीक
कॉम्प्लिकेशन जावपाक शकता. अच्छा. समजता न्ही. आनी चडशी आमी पयल्या केन्ना बायलांक कितें आसता ते प्रेग्नंट जाता तांकां खूबच उलटी जाता. उलटी जायच आसता 2-3 फावटी हॉस्पिटलान एडमीट जाता ती. आनी चुकून म्हणटा तूं थायरॉयड करीत जाल्यार चडशें तुका अशें दिसता की ते थायरॉयड तांचे चूड खूब वाडलेले आसता. कळटा न्ही. आनी एक प्रॉब्लेम म्हणल्यार म्हण तूं तांकां थायरॉयडाचो डिफेक्ट आसा गुरवार आसतना आनी तो डिटेक्ट करूंक ना जाल्यार ते भुरग्याकूय त्रास जावपाक शकता. देखून कोरिलेशन थायरॉयडाचो बायलांचो आनी प्रेग्नन्सीचो खूब आसा. इम्पॉर्टंट आसा. समजता. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट म्हणजे म्हाका दिसता की सगळ्या बायलांनी एज अ डॉक्टरान सुद्दां हें लक्षान घेवनच त्या प्रमाणे मॅनेजमेंट करपाक जाय. कारण हे कॉमन डिजॉर्डर्स आसा. इट इज बिकम व्हेरी फ्रिक्वेंटली सीन म्हणटा ते. डॉक्टर एक फुडलो प्रश्न आमकां आयला तो घेवया. हॅलो. या. Doctor, I'm 47 years old. Yeah. And 5 years back, I had this problem of this irregular menses. So the problem was only endometrial lining. Every time it was high, like 9, 11, tas जाताले. आता म्हाका ते टायमार 5 years back 6 times DNC केला. Okay. But आता म्हाका period stop जाल्यार 1.5 years जाले. 2 डॉक्टरान सांगले हिस्टेरेक्टॉमी करून उडय म्हण. पण हांवें करूं ना डॉक्टर. बट आतां म्हाका 1.5 years जाले स्टॉप जाला. बट आय जस्ट वॉन्टेड टू कन्फर्म कितें भिरांत अशें आहा लायक आय शूड डू सोनोग्राफी एंड चेक or now since it stopped I can just ignore it. वाचरा डोंट गेट डिस्कनेक्टेड. डॉक्टर मुखरी विचारपाचें आसा. Yeah. See, I think it is unfortunate that she has had so many DNCs. Correct. You see. I think that since your periods have stopped, you don't worry about it. Don't do anything about it. Okay. सोनोग्राफी करची गरज ना. नाका गरज ना. म्हूण तूं तुका परत आता म्हूण तूं वायट डिस्चार्ज वयता ते कशें डॉक्टर. आता वायट डिस्चार्ज दुसरी खबर. समजता न्ही. मात तुजे पयलींचे खबरेक सांगता हांव. म्हूण तूं तुका आनी ब्लिडींग जायना जाल्यार कांय भिरांत ना. मात तुका परत ब्लिडींग जाल्यार तेन्ना सोनोग्राफी करचीच पडटली तुका. आनी म्हूण तूं परत दिसले की तुजे लायनींग चड आसा एंडोमेट्रियल लायनींग चड आसा जाल्यार परत DNC करची पडटली. आता आमी DNC म्हणल्यार कोण ना कित्याक DNC म्हणल्यार ती एक ब्लायंड प्रोसिजर. म्हणल्यार ते भितर आमी इन्स्ट्रुमेंट घालून ते सगळे तुजे लायनींग स्क्रेप करता करून काडटा. ते आमकां सारके इतले कळना. आतां न्यू टॅक्नीक म्हणल्यार कितें भितर पिशवेन एक बारीकशी दुर्बीण घालता आमी. ताका हिस्ट्रोस्कोपी म्हणटा. ती दुर्बीण एकदां घाली ते सामके भितर उतेरा भितर कितें आसा ते सामके दोतोरांक कळटा. आनी त्या प्रमाणे ते डायरेक्टेड बायोप्सी घेवपाक मेळटा. आनी ह्याच खातीर म्हाका दिसता तिणें तिका भिरांत कांयच ना. म्हणजे बेसिकली आता टेक्नॉलॉजी किंवा तंत्रज्ञान इतकें वाडलां की आता डायरेक्ट अप्रोच करून तुमच्यान एक्झॅक्टली खंय पॅथॉलॉजी दिसता सस्पिशन आसा थंयचेच बायोप्सी काडून ताचे डेफिनेट डायग्नोसीस करूं आसा. डॉक्टर एक ल्हानसो विसव घेवया एक ब्रेक घेवया आनी परतून सुरू करूया.